म्हादेविशीं चिंता करपाची गरज ना, सगळें बरे तरेन चल्लां अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा। विरोधक हे गजालीचेर बेठ्ठोच बोळ घालतात अशें ताचें म्हणणें। कळसा भांडोरा प्रकल्पाक दिल्ल्या पर्यावरणीय दाखल्यावेल्यान निर्माण जाल्लो वाद सोडयतलो अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान आपल्याक सांगिल्ल्याचें दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा। म्हादय हो सद्याक वादाचो विशय जावन रावला। ताका लागून सरकार आणि मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करपा खातीर विरोधकांकय बरी संद मेळ्ळ्या। आता सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ ह्या विशयावयल्यान केंद्रीय मंत्र्याक वचून मेळटले अशें म्हणत आयतारा मुख्यमंत्र्यान लोकांच्या मनांतलो भंय पयस करपाचो यत्न केलो। पळयात। घेवपाची गरज ना म्हटला, एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट हे घेवपाची गरज ना बाय रूल म्हटला ताका लागून त्या लेटरान तरी खंयसरूच सकयल अशें मेन्शन करूंक ना की आमी तांकां खंय इसी दिली किंवा बाकीच्या प्रोजेक्टा खातीर घेवपाची गरज ना हे इतकेंच म्हटलेलें आसा। तें लेटर विड्रॉल कर, तें लेटर फाटीं घेवचें हें आमी म्हटलां, आमचो डिमांड दवरला। हांव जावडेकरा कडेन हांव तेन्नाय उलयलो, ताच्या उपरांतूय उलयलो आनी कालूय परत उलयला की इंडियन ब्युरोक्रसी लेवलाचेर ही गजाल जी आसा ही जाल्या ती लेट युअर डेलिगेशन कम, आमी ओपनली उलया ताजेर, डिस्कशन करुया आनी वॉट इज ऑफिशियली कितें आसा पळय तें आपुणूय एक्सप्लेन करता आनी जर एक्सप्लेनेशन तुमकां ताच्या खातीर कितें जाय आसा ओके, आपूण गोव्याच्या बद्दल अति संवेदनशील आहे, मला गोव्याचं हित माहिती आहे, माझ्या गोव्याचं हित माझ्या लक्षात आहे, याच शब्दांनी ताणें म्हाका सांगला। म्हणजे म्हाका खात्री आसा त्या खातीर व्यवस्थीत ते कितें जो निर्णय घेतलो ह्या गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन तो निर्णय आसतलो। म्हादयच्या विशयावयल्यान जे लोक सरकार आणि आपल्याचेर आरोप करतात तांणी हो विशय समजून घेवचो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच केंद्रीय मंत्र्या वांगडा जावपी बसकेंतल्यान कितें साध्य जाता तें पळयतलो अशेंय तो म्हणटा। आमच्या बरोबर म्हादय आंदोलनातली निर्मलाताई सावंत आसा, राजेंद्र केरकारूय आसा, तांच्यांनी ह्या विशयाचेर म्हाजे कडेन दोनदा येवन डिस्कशन केलें। ती पयलींचे रस्तो आडोवपाक नासली आनी तांकां खबर आहा कितें केल्यार कितें जाता। मगीर रस्तो आडयलो म्हणजे म्हादयचो विशय सुटलो ना। खरें म्हणजे हांवें म्हाज्या स्टेटमेंटांनी म्हटलां, आंदोलन करूंक जाय आसताना जेन्ना 2005 पासून ते 12 पर्यंत जेन्ना ते कालवे बांदताले पळय न्हय, थंय कोणी तरी वचूंक जाय आसलो। सुरवातीक पासून जेन्ना म्हादयचो विशय आसतालो तेन्ना पासून हांव बरोबर आसा। म्हाज्या 12 ते 17 ह्या टेन्युअरान मी जेन्ना म्हादयचेर उलोवपाक मेळटा, विशय मांडपाक मेळटा तेन्नाय मांडला। उदाहरण कळपाक जाय म्हणून मुद्दाम सांगता, फाटली फावटी जेन्ना ती म्हादय ट्रिब्युनलची कमिटी जेन्ना आयिल्ली तेन्ना हांव एकमेव MLA आसतलो जो वचून तांकां आपले केरीचे गेस्ट ऑफ फॉरेस्ट गेस्ट हाऊस आसा थंय आमच्या सगळ्या सरपंचाच्या सहीत वचून मेळपी, तांकां निवेदन दिवपी आनी म्हादयचें कितलें इम्पॉर्टन्स आसा आमचो AG ह्या विशयाचेर पूर्ण सपोर्टा तांणी अभ्यासूय केला। ऑलरेडी म्हणजे ते पॅनल जे फाल्यांच्या आमच्या हितूर डेलिगेशनान स्वता AG बी आमच्या बरोबर आसा। त्या खातीर दिगंबर कामतीन आपूण येता विलिंगनेस सांगला, बाब सुनील ढवळीकर येता, ताका गोवा फॉरवर्डचोय कोण तरी येतलो, ह्या सगळ्या जाणांक घेवन वचून आमी ऑलरेडी जावडेकरा बरोबर डिस्कशन करून हाजेर सोल्युशन काडटले। त्या खातीर म्हादयचें हित, गोंयचें हित आमच्या लक्षात आसा। थंयसलो भीमगड आसतलो, म्हादय अभयारण्य आसतलें, हें म्हाका सगळें खबर आसा। ते रस्त्यार आसले पळय न्हय, म्हाका सगळ्यांक आजून सारकें खबर ना। ते एकदां वचून जे कणकुंबींच्यान सकयल पर्यंत देवात येवचें, म्हणजे कणकुंबीच्यान खंय डायवर्ट केला आनी कितले डायवर्ट केला आतां हांव सांगना, कितले डायवर्ट केला तेंय म्हाका खबर आसा। तें एकदां पळोवचें आनी मागीरूच म्हादयच्या विशयाचेर म्हणजे कोणाक कितली पडटी तेका पळयलें ती कळटली। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।